मॉविन म्हणटा जिल्लो पंचायती बरखास्त करून विधानसभेची सिटां व्हरात 60चेर पक्ष पातळेवेल्यान झेडपी लडोवपाचो भाजपाचो जावंक ना अजून निर्णय पूण काँग्रेस मात पक्ष पावंड्यावेल्यान लडोवंक सोदता वेंचणूक। बुधवारा टेंडर निश्चित जाले जाल्यार नाफ्ता उस्पितले 15 दिसां भितर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली नवी तारीख। आडकिल्ली बोट फुटू येता हो एमपीटीचो दावो उडयलो फाफडून। मंत्री पदावेल्यान बाबू आजगावकाराक निखळ्यात पर्यटन आनी खेळा खातें सांबाळपाक थारला असमर्थ काँग्रेसीन केल्या मागणी। गोंय विद्यापीठात जातले कायदो महाविद्यालय आता गोंयानूच घेवपाक मेळटली LLM आनी डॉक्टरेट। पर्रीकराच्या जल्म दिसा बसयतले बुन्यादी फातर। येवकार हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक 3 म्हयने उरल्यात पूण चडशा जिल्लो पंचायत वांगड्यांक ती पक्षाच्या नांवान लडयल्ली नाकात। पक्ष पावंड्यार जिल्लो पंचायत वेंचणूक जावची अशें दिसता ते फकत काँग्रेसीक। भाजपान अजून थारावंक ना पूण पंचायत मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा झेडपीचे सीट उणे करून विधानसभेचे सीट वाडयात। फाटले खेपे भाजपा सरकारान गोंयांत पक्ष पावंड्यार जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडयल्ली पूण जायते कडेन मार खाल्ल्या उपरांत पक्षान आदलीच पद्दत आपणावपाचें थारायलें। हो विशय परतून उस्तून आयलो तो GIPARDN जिल्लो पंचायत वांगड्या खातीर घडोवन हाडिल्ले 2 दिसांचे कार्यशाळेत। मंगळारा ह्या विशयावेल्यान जाल्ले पॅनल डिस्कशनात पंचायत मंत्री माविन गुदिनो बरोबर 3 आमदार जे आदी झेडपी आशिल्ले काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, गोवा फॉरवर्डाचो जयेश साळगांवकार आनी भाजपाचो क्लाफासियो डायस हजर आसले। पळयात तांचे म्हणणे। My only take is let all the Zilla Parishad members remain virgins without joining any party for simple reasons. Today people join one party and then you go to another party. So I don't want it to happening at that level also. At least that is my take on that. जेन्ना आमी हांव झेडपी प्रेसिडेंट चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना हांव काँग्रेस आशिल्लो आनी काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो पूण आम पावर दिवं ना तेन्ना आमी मोर्चा काडून आमी अरेस्ट जाल्ले तोवूय आसलेलो। सो आमी वेगळेच फायट कोताले गव्हर्मेंटाक आवर ओन गव्हर्मेंट वी आर फायटींग टू गेट पावर। तेच जावपा जाय तुम पार्टी लायन तो जालो म्हणटरी जाल्यार म्हाका दिसना आमी गव्हर्मेंटाक जगडोंक शकता अशें म्हूण आमकां न्हू थँक्यू म्हणटा हांव। पार्टी लायनीचेर जावचें ना जावचें म्हणजे जावचें न्हू जावचें न्हू। Because I have not seen a single question raised against the government by the president or by the people who are affiliated to the party or who have contested the election on the party lines. Sir, is a question mark. तर तुम्ही जर एक पार्टी लायन जर करून फुडें व्हरशात जाल्यार ZP डेव्हलप कशी जातली इज अ क्वेश्चन मार्क। तेंचे ते जेन्ना इलेक्ट जाता पळय तेन्ना डिफरन्सीस धरिना ते। ड्युरींग माय टेन्युअर एवरीबडी वॉज गिवन इक्वल फंड। अलेक्स बाबाच्या टेन्युअराक क्लेफाच्या टेन्युअराक नोबडी वॉज डिप्रायव्ड ऑफ द फंड्स। यू विल नॉट सी सिंगल कंप्लेंट की म्हाका फंड कमी दिलो आनी दुसऱ्याक फंड चड दिलो म्हणून अशें केन्ना जायना। झेडपींक चड अधिकार दिवपाच्या विशयाचेरय ह्या पॅनल डिस्कशनात उलोवप जालें। जिल्लो पंचायतीच नाकात। मंत्री माविनान ताचे मुद्दे फुडें व्हरपाची संद हांगाय घेतली। ताचे बदला विधानसभेची सीट 40 वेल्यान 60चेर व्हरात अशें तेणें मागलें। पळयात। प्रश्न जायत जाण विचार करता खरें आमकां जिल्ला जाय। माझे पर्सनल मत हांव परत सांगता तुम्ही कातरल्या जाता पूण आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट डज नॉट मीन आय एम नॉट कन्सिडरिंग गिविंग यू मोर पावर्स ऑर गिविंग यू मोर एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। आय एम सायमल्टेनियसली इव्हॅल्युएटिंग दॅट। बट गोवा बीइंग अ स्मॉल स्टेट आय कॉल इट व्हील्स विदिन व्हील्स। जिल्ला आमचे हे बॉडी दोन्ही नॉर्थ आनी साऊथ आसले परस अरुणाचल प्रदेश कशे जे आमी 40 जाण आसा कित्याक आमी 60 जाण जायना ओ 65 देखून आमी कित्याक वचना। आमची लोकसंख्या पॉप्युलेशन इतलेच उरतले उरपाना। आज आमी 15 लाख जाल्यार फाल्यां 30 लाख जाता तेन्ना संख्या वाडपाना। सो तेन्ना द ट्रान्झिशन हॅज टू बी डन इन सच अ वे म्हणजे कोणाक दुखयनासतना तुमची परवानगी घेवन वी हॅव टू मूव टुवर्ड्स दॅट ट्रान्झिशन आनी तुमकांय संदी मेळटली। फाल्यां 40 आहा ते आनी 25 जाण येयल्यार 50% तरी एकोमोडेट जाले। पोरणे गोंयच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी। नाफ्ता आशिल्ली बोट पोंच्यान फुटून तातूंतलो नाफ्ता दर्यांत व्हांवू येता हो एमपीटीन कोर्टात केल्लो दावो सरकारान परतून फाफडून उडयलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा ऑल इज वेल। सिंगापूरचे एजन्सीचे टेंडर बुधवार मेरेन निश्चित जातले आनी फुडल्या 15 दिसां भितर नाफ्ता उस्पून काडटले
असो हावेसय ताणें उक्तायला. मुख्यमंत्री सांगता सिंगापूरच्यान आयिल्ली कोटेशनां चड करून मंगळारा सांजे मेरेन निश्चित जातली आनी एकदां ती निश्चित जाले काय रोखडेच 15 दिसां भितर बोटींतलो नाफ्ता काडपाचें काम सुरू जातलें. MPT बराबर मिटिंगो घेत आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. तो म्हणटा DG शिपिंगाचे अधिकारी बोटीचेर नदर दवरून आसात. नाफ्ता टँका विशीं भिवपाची कांयच गरज ना. आमकां जो पर्यंत सेफ्टी सेक्युरिटी म्हणजे जो काडपी आसा ताच्या कडल्यान मेळना तो पर्यंत आमी काडपाची रिस्क घेवना. कारण एट प्रेजेंट जे टँक आसा पळय वीच इज व्हेरी मच सेफ. वी हॅड ऑलरेडी रिटन फॉर द DG शिपिंग ऑल्सो एंड फॉर द MPT ऑल्सो. आमी ऑलरेडी कलेक्टराच्या थ्रू तांकां ऑर्डरूय दिल्ले आसा आनी DG शिपिंगाक हाजेर बरयल्लें आसा. नाव द DG शिपिंग हॅव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव दॅट. DG शिपिंग इज मॉनिटर. आज सकाळी बी त्यांचे हायर ऑफिसर दोग जाण परत ऑलरेडी दे हॅव कम इन टावन अँड दे आर टेकिंग द होल रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट ऑफ द सेम. टँक लिकेज जाली जाल्यार प्रॉब्लेम जावं शकता बट एट प्रेजेंटच्या स्टेजीर सुद्दां म्हणजे ती लिकेज जावंक शकना. इट इज इनर्टेड आनी तितूर जो नायट्रोजनचे जितके प्रमाण आसपाक जाय पळय आयचे घडीक सुद्दां आसा. त्या ती मोठी ट्रेजेडी जावपाची शक्यता ना. एक्सपर्ट साल्वेजर्स जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत ते काडपाक शकना. म्हणून तर 2 कोर्स अजूनही ऑन बोर्ड आसातच. आज एक वेळ फायनल जावं शकता तर करून सांचे पर्यंत. हांवें तुका सांगलां म्हणजे आयज कदाचित फायनल जावं शकता आनी आयज जर जालें दॅट प्रोसेस विल टेक अनदर फॉर 10 to 15 days. आल्तीनच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. दाबोळी विमानतळ हो पयशे करपाचे रॅकेट जावन रावला. हाका जापसालदार आशिल्ल्या आदल्या संचालकाची चवकशी करात. काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान मागणी केल्या. विमानतळार वचपी टॅक्सीकारांकडल्यान पयशे घेवपाचो निर्णय फाटीं घेयात अशें ताणें मागला. दाबोळी विमानतळ हो पयशे करपाचो रॅकेट जावन रावला. हाका जापसालदार आशिल्ल्या आदल्या संचालकाची चवकशी करात. काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान मागणी केल्या. विमानतळार वचपी टॅक्सीवाल्या कडल्यान पयशे घेवपाचो निर्णय फाटीं घेयात अशें ताणें मागला. गोवा ते दिल्ली मजगती अशे कितलेशेच विमानतळ आसात जे भितर सरपाक पयशे घेनात. आपल्या कडेन त्याची यादी आसा. ती यादी तो फाल्यां सादर करतलो खंय. पळयात तो कितें म्हणटा तो. चाये बिल आहा तुगेलें 130 रुपीज च्या एट द एअरपोर्ट आनी ती देखून बारकेली ग्लास आनी उदक खंयसर हाडटाय टॉयलेटूच उदक हाडटाय. दॅट मिन्स द एअरपोर्ट डायरेक्टर is allowing these people to make money. Now who are running the stalls? Most of the stalls are run by outsiders. See they have made that into a fish market. आम्ही रस्त्या वयले गाडी काडटाय एअरपोर्टा भायल्यान गाडी गायले कियोस्क म्हणून कितें कियोस्क म्हणून गाडे कितें केलें तें जो यो एअरपोर्ट. They are making it a money making racket. That previous director should be investigated. All contractors, all shops belong to outsiders here. गोंयकार मेले सगळे. तो प्रिवियस एअरपोर्ट डायरेक्टर नेगी मारलेलो चोर नंबर 1 आनी तेक चोर मेळ्ळे कित्याक आमगे वास्कोचे आमदार सारके नाय मेळ्ळे. वास्कोचे मिनिस्टर आहाय दोग 3 जाण तुगे चिकाले मिनिस्टर आहा मोवीन तेक लागू मेळ्ळे. हांव तेंची चार्ज करता. हांव तांकां विचारता गोंयकारांनी कोण नासले काय म्हूण शॉप घेवपाकू. रेंट हितू हाय करप आमगे गोंयकारांक मेळना जाल्यार तुका रेंट देवपा जायना आसलें. तुम कितें कोताले. BJP गवर्नमेंट सेंटर आहा BJP गवर्नमेंट गोंय आहा. When you enter the airport, no one can be charged because this airport is not a big airport. There are many airports which is not charged. I am giving you a list. I am yet to compile the data. I already have the data with me. I am not sure. There are at least 3 airports, 4 airports close by here from Goa to Delhi only which are not taking any charges to enter. We are not going to allow this. Right now he is not taking for taxis. Goa miles not been charged. Yellow black taxis not been charged. They are dividing. वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरुमा आले. ह्या वर्साचो भांगरा महोत्सवी इफ्फी सगळ्या पावंड्यार यशस्वी करपाचो सरकारान निश्चय केला. ह्या वर्साच्या इफ्फी खातीर सुमार 18 कोटींची अर्थीक तरतूद केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. मंगळारा घेतिल्ले नियाळ बसके उपरांत तो उलयतालो. बिग बी अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत ह्या वर्साच्या इफ्फीचे मुखेल आकर्षण आसतले. ह्या भांगरा महोत्सवी इफ्फी खातीर 8,000 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्या. तातूंतल्या 5,414 जाणांची नोंदणी निश्चित जाल्या. मुख्यमंत्र्यान ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली. म्हणजे हो इव्हेंट जो आसा हो चडांत चड बरो जावचो हाच्या खातीर आमचो आसतलो किंवा केंद्र सरकारचो आसतलो प्रयत्न आसा. ही 50th इफ्फी हे यादगार उरचे सगळ्यांक हाच्या खातीर ऑलमोस्ट आमचे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा विथ द होल टीम दे आर वर्किंग हार्ड
आणि म्हाका दिसता नक्कीच तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टात 50th इफ्फी हो ग्रँड करपा खातीर सक्सेस करपा खातीर तुमची सगळ्यांची आमकां मदत लागतली. एस्टिमेटेड बजेट जो आशिल्लो विच इज एक्चुअली 24 crores आशिल्लो, बट हे फावटी आमी सगळे कर्टेल केल्या उपरांत आमी सगळे वेवस्थीत केल्या उपरांत तो 18 crores सुमार आयला. मॅक्झिमम आमी खंयसरूच क्वॉलिटीन कॉम्प्रमायज करूंक ना खंयसरूच, आनी आमी काही प्रोग्रामा खातीर जे करता ताच्या खातीर स्पॉन्सरशीप आयोजन केला, बट 18 crores एप्रॉक्सिमेट बजेट आसा. ह्या वर्सा 6 कोंकणी सिनेमा इफ्फी दाखयतले, ताचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. मिनी मुवीज महिना विच इज एन टोटल एंट्रीज इज 278, नॅशनल इज 209 आणि गोवन सेक्शन इज एन 70 जी एंट्रीज जी आसा ही मिनी मुवीज महिना हाच्या खातीर आयिल्ली आसा. म्हाका दिसता ह्या फावटीचे खास आकर्शण हे अमिताभ बच्चन आसतले, त्याच बरोबर रजनीकांत आसतले. मॅक्झिमम कोंकणी फिल्म तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोवन स्टोरीज इन अ कोंकणी फिल्म पॅकेज विच इज ऑफिशियली दे आर इंट्रोड्यूस, आनी कोंकणी फिल्म जी आसा रेनी डे, आमोरी, दिगंत, जुजे, के सारा सारा आनी पलतडचो मनीस, ही फिल्म जी आसा ही फिल्म स्क्रीन केली वयतली. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खेळा आणि पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. कित्याक तर ताचे प्रशासन पुरायपणान कोसळ्ळा आणि भ्रष्टाचाराक वाव मेळ्ळा अशें तांचें म्हणणें. आजगावकाराच्या मिशन 30% कमिशनाच्या धोरणाक लागून खेळा आणि पर्यटन खात्याचे प्रशासन कोसळिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. ज्यो फटाशी त्यांनी मारलेल्यो की 31 ऑक्टोबराक काम सगळी पुराय जातली, ती जाली ना. अजूनही 50% काम हे अधुरे अपूर्ण आसा. आमकां दुबाव आसा, जे काम चालू आसा त्या कामान मिशन 30% कमिशन हो प्रकार थंय चालू आसा. भ्रष्टाचार ह्या सगळ्या कामांनी आसतलो, हेचेरूय सीएमान देखरेख दवरपाची गरज आसा. निकृश्ट दर्जाचें काम ह्या पुराय कामांनी चालू आसा. सो आमी मागणी करता सीएमा कडेन की ताबडतोब बाबू आजगांवकारा कडसून हें खातें काडून घेवचें आनी तेच्या जाग्यार एक एफिशियंट बरो मंत्री नियुक्त करचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. गोंयच्या LLB विद्यार्थ्यांक आता गोंयानूच मास्टर आणि डॉक्टरेट पदवी घेवपाक मेळटली. गोंय विद्यापीठ ताच्या संकुलात स्कूल ऑफ लॉ चालू करतले. ताचो बुन्यादी फातर 13 डिसेंबराक म्हळ्यार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या जल्म दिसा घालतले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे समाधीचोय बुन्यादी फातर त्याच दिसा घालतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच सरकार मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव आयोजीत करतले. डिसेंबराचे 12 तारखेर हे कार्यावळीचे उक्तावण जातले आणि 13 तारखेर गोंयान वेगवेगळे कडेन 5 सुवातांचेर ही कार्यावळ जातली. स्कूल ऑफ लॉ जो युनिवर्सिटी कॅम्पसान ताजो फावंडेशन स्टोन हो युनिवर्सिटी कॅम्पसान जातलो. इट इज अ स्कूल ऑफ लॉ मिन्स इट इज एन डॉक्टरेट इन लॉ, पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन लॉ, ताज्या भायर डिफरंट डिप्लोमा कोर्सीस इन लॉ रिलेटेड स्टडीज विथ द युनिवर्सिटी कॅम्पस. हाज्या भायर तांच्या समाधी स्थळाचो फावंडेशन स्टोन जो आसा होय बी त्याच दिसा घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इट इज इन प्रोसेस. म्हाका दिसता आमचो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जालो जाल्यार समाधी स्थळाचो म्हाका जो फावंडेशन स्टोन घालपाक जाय. इट इज ऑन द 13th. हो विज्ञान महोत्सव खरें म्हणल्यार हो तेंच्यांनीच नोबल लॉरेट्स जे आशिल्ले हो तांच्यांनीच सुरू केल्लो आनी फाटले फावटी पयले फावटी वेगवेगळे नोबल प्रायज विनर्स पद्मश्री पद्मभूषण अशे कितलेशेच जाणांक गोंयांत हाडपाचो आनी गोंयांतले वेगवेगळे स्कॉलर्स आनी वेगवेगळे सायंटिस्ट स्टुडंट्स हांच्या वांगडा इंटरेक्शन करपाची संदी जी आसा ही तांच्यांनीच दिल्ली आनी तांच्यांनी कमिटमेंटूय दिल्लो की हो विज्ञान महोत्सव वील कंटिन्यू. इट वील बी द स्टेट प्रोग्राम हो कंटिन्यू करतले म्हटलेलें. NIO दोनापावल आनी ताज्या उपरांत आनीक 4 वेन्यूचेर जातलो. एक गव्हर्मेंट कॉलेज सांकळे, रवींद्र भवन मडगांव, गव्हर्मेंट कॉलेज पेडण्या आनी 5th वन इज अ गव्हर्मेंट कॉलेज केपें. आल्तीनच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. साळ न्हंयेतलो गाळ काडलो ना जाल्यार वेस्टर्न बायपासाच्या कामात आडमेळी हाडटले.
बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलिमावान शिटकावणी दिल्या. न्हंय निवळ करपाचे काम जाले ना जाल्यार आंदोलन करतले अशें तांणी म्हटलां. हो मिनिस्टर येत रीच हे आता सडनली आमगे हिंगा कॉम्प्रोमायज करपाक जाला न्यायालयाच्या सयला आनी तो जावपाक जाला सो ताका हांवें सांगलो म्हाका म्हणलें हेजेर तूं स्टॉप कर आनी हांव सेवाक मेळटा नाजाल्यार हाल्या आमी प्रेस दिले हाल्या आमचे हांव प्रेस जाय चलो आमी घेतली आनी मागीर हांव आख्या गोंयच्या लोकांक घेवन एज्युकेशन प्रोजेक्ट आमी हाडपाक सोदनाय म्हाका प्रोजेक्ट जाय पूण प्रोजेक्ट जावन आमच्या लोकांक मारून प्रोजेक्ट नाका रिवर उस्पी जाय रिवर पुल्लो आहा रिवर उस्पी ना उदक वयता खंय आतां एक पाट पावस पडले कितें चलता एक पाट पावस पडला पयलीं म्हणटाले कितें रूख कातले मीन कातले पावस पडलो आतां कितें करून पावस पडलो देवागे कोंच्यान दवरपा जाता देवागे कोंच्यान दवरपा जाता देवा पड जाय तें म्हज्यान सायंटिस्टान कोंच्यान करून येना सो इतलो पावस पडलो एक पाट हाराबादा बुट्टी येयला कितें येवना आय थिंक तें मात सगळें उस्पून बसून मात रोवन केलें आतां हांव जाणा हें सगळें पुरोवन तरी उदक येयलें आमी गांव बुडटलो. Besides flooding, there is also agriculture which is getting affected. Agriculture which is also getting affected. That is the livelihood of many people. The village, the ward, Rebord or this which is adjoining this area gets flooded. Peda gets flooded. Serauli gets flooded. How will you evacuate all this water? If you see during the monsoons, there is water coming from the river to the water catchment area in Benavli. Water flows backwards instead of water going from the water catchment area into the river is flowing backwards. The Margam ODP also is responsible for that. All these reclamations, including the way we are standing right now, are all on reclaimed lands, and that is the pressure which is coming on the river Sal, and it cannot take that capacity, that volume, and gets flown back into the villages of Benavli and Serauli. Into our meeting with the collector, our MLA also was here. Through the panchayat also we will make a representation to the High Court, because that is a channel because this is all directives are because of the High Court order. राय वाठारांतले सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम मशीन 4 अनवळखी मनशांनी मंगळारा फांतोडेर फोडपाचो अयशस्वी यत्न केलो. बँकेचे कर्मचारी मंगळारा सकाळी जेन्ना कामाक आयले तेन्ना ही गजाल तांच्या लक्षांत आयली. उपरांत तांणी पुलिशेक फोन करून हे विशीं माहिती दिली. सोमारा सांजे 4 ते 4:15 मजगती ह्या एटीएम मशीनात 9 लाख रुपया लोड केल्ल्याचे बँकेचे व्यवस्थापकान सांगले. एटीएम मशीन फोडल्याचे लक्षात आयल्या उपरांत बँक कर्मचाऱ्यान पुलिसांक कळीत केले. उपरांत ठसे तज्ञ आनी श्वान पथकाक घडणूक थळार हाडले. पुलीस फुडली चौकशी करतात. Central Bank Raya branch, there is a ATM outside the branch in the lobby outside. So 2:45 in the morning today, around 3 to 4 miscreants, robbers, they attempted to commit theft of the ATM. They tried to damage it. They brought the machine out and again they tried to damage it. But they could not steal anything from the machine. They were not successful in their attempt. And we are working out. Some clues are available. So we are working on it. काल आम्ही 9 लाख कॅश घालले होते ॲट अबाउट 4:15 4:30. कितल्यांक कळ्ळें चोरी जाली ती? ते खबर ना. कितल्यांक कळ्ळें काय म्हणटात चोरी? आतां आमी ऑफिसा येयले तेन्ना 9:45. पुलिसी इन्फॉर्म केलं? पुलीस इन्फॉर्म केलं. पुलीस आयला. सो इज कॉलिंग एक्सपर्ट्स. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जिनो खेळा पुरस्कार मंगळारात जाहीर जाले. उत्कृष्ट दादलो खेळगडो म्हणून रॅली ड्रायव्हर वैभव मराठे आणि उत्कृष्ट बायल खेळगडी म्हणून बुद्धिबळपटू भक्ती कुलकर्णीची निवड केल्या. जिनो फार्मास्युटिकल्साचो व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप साळगांवकारान पुरस्कारांची घोषणा केली. गोंय खेळा पत्रकार संघटना जिनो फार्मास्युटिकलाचे जोड पालवान दर वर्सा हे पुरस्कार भेटयता. मंगळारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेक जिनो फार्मास्युटिकलाचो कार्यकारी संचालक सागर साळगांवकार, गोंय खेळा पत्रकार संघटनेचो अध्यक्ष महेश गांवकार हजर आशिल्ले. The best sportsman for 2018-19 is one Vaibhav Marathe,
and he's been given this award for being a rally driver. Best sportsperson Bhakti Kulkarni, she was an awardee in the past, she got an award, but having won the national champion in chess, I think she deserved this award more than anybody. The best emerging player among women is Shrungi Bandekar in swimming, and the best team for 18-19 is boxing team. Now best coach as far as is Clifford Miranda for football. He has been a good player in the past, and now he is doing very well as a coach as well. Now the best college in sports for women, of course it is St. Xavier's College, MAPSA. उत्कृष्ट उदेंती खेळगडी म्हणून श्रुती बांदेकर, उत्कृष्ट पंगड म्हणून गोवा बॉक्सिंग पंगड, उत्कृष्ट प्रशिक्षक म्हणून क्लिफर्ड मिरांडा, खेळात बरी कामगिरी करपी महाविद्यालयातल्या चलयांच्या पंगडामदी सेंट झेवियर, खेळात बरी कामगिरी करपी महाविद्यालयातल्या दादल्यांच्या पंगडामदी गोंय वैजकी महाविद्यालय, खेळा पावण्यार उत्कृष्ट कामगिरी केल्ले गांवगिऱ्या वाठारांतलें महाविद्यालय म्हणून सरकारी महाविद्यालय केपें, उत्कृष्ट फोटो पत्रकार म्हणून नंदेश कांबळी आणि उत्कृष्ट खेळा व्हिडिओ पत्रकार म्हणून तुळशीदास चारीची निवड केल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. म्हापशेच्या महामार्गावेले खड्डे 10 दिसां भितर पुरयात, नाजाल्यार मुख्यमंत्री सयत हेर मंत्र्यांच्या कार्यावळींनी वचून तांकां काळे बावटे दाखयतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. म्हापशेचे अर्दकुटे उरिल्ले सिवेजीचे काम, रवींद्र भवन, बस स्टँडाच्या विशयावयल्यानय उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस अध्यक्ष विजय भिकेन भाजपा सरकाराचो फोग काडलो. म्हापशा रवींद्र भवना खातीर जागो दियात अशें हालींच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें. ते फाटभुंयेर विजय भिकेन म्हटलां, खोर्ले म्हापशा काँग्रेसीचे काळात घेवन दवरिल्ले सुवातेतच भाजपा सरकारान रवींद्र भवन बांदचें, जाल्यार मनोहर पर्रीकारान फाटल्या 7 वर्सांच्या काळात गोंयाची तिजोरी रिकामी करून दवरल्या. तिजोरेत खडखडाट आशिल्ल्यान आतांचे सरकारे नेतृत्वहीन जाल्ल्याची काँग्रेसीन टिका केल्या. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस पार्टी तांकां 10 दिसांचो टायम दिता. हे जर 10 दिसां भितून पोथोल सारकें जावंक ना, एटलिस्ट हायवेचे, जाल्यार म्हाका दिसता CM 8 दिसां भितून 2दा तरी हांगाच्यान पास आवट जाता. तांकां आमी काळे बावटे दाखयले. आनी गरज पडल्यार जे मिनिस्टर, कॅबिनेट मिनिस्टर्स हांगा आहात, जे खंयच्या फंक्शनाक अपियर करतात, तांकां सुद्दां आमी काळे बावटे दाखयतले सायलंटली. रवींद्र भवनाक आमचें सरकार आसतना 2017 ते 2012 आनी 2011 दिगंबर कामतीन जी लँड एक्वायर केल्ली त्या सरकारान आनी हांगातल्या कला भवन प्रेमीन आनी तेणी पास केल्ली आनी गॅजेटार सुद्दां आयिल्ली. 8,000 ते 10,000 स्क्वेअर मिटर खोल्ले जागो आसा पळय, तेचेर ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ली आसा. त्या जाग्यार तुमी पयलीं बांदा न्हू. आख्ख्या गोंयभर रस्ते पिड्ड्यार जाल्लेले आसा, फक्त एक्सिडेंट झोन जाल्लेले आसा. अशे रस्ते तुमी इतलो तेंप रिपेर करूं शकना. शेतां लोकांची बुडलेली आसा, नश्ट जाल्लेली आसा. शेतां खातीर तुमी कॉम्पेन्सेशन शेतकऱ्यांक दिवं शकना. लोकांच्यो ज्यो पाण्याच्यो गरजो आसा, उदक सुद्दां, इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां तुमकां दिवपाक येना, आनी तुमी बिल्डिंगो बांदपाक सोदता. हे कोणाच्या फायद्या खातीर? मनोहर पर्रीकर सरकार जे 7 वर्सां गोंयान आसले, तेणेन आज गोंयची तिजोरी सारकी रिकामी करून सोडलेली आसा. पर्रीकर गव्हर्मेंट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्रुवन गव्हर्मेंट्स वीच गोवा हॅज हॅड. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर. गोंयांतल्या माणकुल्या भुरग्यांक तांच्या आंगातले खेळागूण दाखोवन दिवपा खातीर FC गोवान फुडाकार घेतला. ते खातीर तांणी लिटल गौर लिगाचें आयोजन केलां. FC गोवाचो तांत्रीक संचालक डेरिक परेरान हे विशीं माहिती दिली. Like last year we had launched they started this baby league. This year we are starting now from this month onward. We want to
get more and more teams to participate in our league is because we want to create opportunities for young kids and get them interested into football. We had a rich history of football in Goa, and we want to, we want to develop players to play at the highest level. So the younger the age group, is better for us to develop footballers, young footballers, and the younger we touch, and the more competition we give, like the league gives more opportunities, like a lot of matches to play. If we start at the right age, we are sure in few years' time we will get the right players to play at that level. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.